आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप म्हाका बेवसाचें दुसऱ्या पुस्तका वेलें, दुसरें भाग्योन पावलोन तेसलोनिकारांत बरयल्ली दुसरी चिटी वेलें, आनीक तिसरें लुकाचें शुभ वर्तमान. देखून मेलेल्यांचो न्हय ओगोर जिव्यांचो देव तो ताचे मुखार सगळीं जिवी. आयची ह्या इतराची वाचपां आमकां बोरवाशान भरतात. थोडे दिसां फाटीं भाग्योंत पावलोन आमकां उगडास केलेलो, जावं जिवी वो मेलोलीं आमी सगळीं सुमयाची. देवान आमकां जिविताचें देणें फावो केलां जाल्यार ताकाच आमच्या जिविताचो अधिकार आसा. ते पासत आमकां मरण एक देवाचें आपुणें. देवाचो पूत मनीस जालो आनी ह्या संवसारांत आयलो. मनीस कसो ताका कश्ट सोंसचे पडले आनी खुर्सार मेलो. मरणा वरवीं ताचें जिवीत सोंपोंक ना, पूण बापान ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक ताणें आपल्या बापाची खुशी पाळूंक आपलेंच जिविताचें समर्पण केलें. जी कोण जेजू बरी बापाची खुशी करूंक जेजूचे शिकवणे परमेन जियेतात, तिवूय सासनाक जियेतली म्हूण जेजू आमकां आस्वासन दिता. पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमी सासनाक स्वर्गा राज्यांत देवाचे आंज बोडवे जातलेत म्हणून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां खात्री दिता. जेजूच्या परी बापाची खुशी करूंक वावरुया आनी बापाचो इनाम जोडूंक आमी वावरुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.